लिपून रावलोल्या देवा हुंड्या सोऱ्या रूपान लिपलोल्या तुका पोरनी पार कोरता भोक्तीपणान तुका वंदिता मोजे हिनोलके काडी सारखे खालते जाता तुझ मुखार तुझेर नदरूच घालून सगलो विरून वेता जीव म्हजो आंगाजोर सोदीन तुका पोळ्योन सासपून चाकून सापडनाय तुझे उतर मात आयकून काळजान म्हज्या भावार थीर जाता तुवें देवाच्या पुताक सांगा तितले खात्रेन सोत मानता सोतूर सोताचे उतर हाचे ओती कितेंच कोरेना लिपून रावलेल्या देवा ह्या वेळार लिपून न्हय पूण उक्तेपणी तूं म्हजे मुखार आसाय म्हूण हांव सोत मानतां भोव पवित्र संस्कारान खरो जीव जेसू ह्या वेळार आमचे मुखार हाजीर जाला ओय उंड्या रुपान लिपून रावला पूण जो कोण ओळखून घेता जो कोण सोत मानता जो कोण मानून घेता ताका खरेपणी ह्या उंड्यान होच जेजू भेटता होच खरो जीव देव तुजे पासत आनी म्हजे पासत हाजीर जाला ओय हांव सोत मानतां आय डू बिलीव that Jesus is present, truly present over here, right in front of me. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान आनी सगले सक्तेन ह्याच आमच्या सोम्याक आमच्या दोळ्या मुखार पळोवन आमी नमस्कार करुया, परनिपाट करुया, आमची मान भागावन आमी ताका वंदुया. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता
दुःखातीत सगळें जें बसटवलां तें नितळ निर्मळ करूंक जेजू देवाचो पूत आमचे मदें ह्या संवसारांत आयला. ही सांजे जेजूक पोरनिपाट नमस्कार करता आसतना सगळें जें मेळ्ळें जालां, सगळें जें बसटवलां तें ताच्या पांयाशी हाडुया. भोव करून आमी आमचें जिवीत ह्या समाजांत जियेता आसतना वेगवेगळ्यो भांडावळी घडये बसटवल्यात त्यो ताच्या पांयाशी हाडुया. All the systems around which we live, or the systems of which we are a part, especially those that are contaminated, let us bring them all to His feet. जेजूचेर आमची नदर दवरून सगळें जें कितें निवळ जावपाक जाय तें ताच्या पांयाशी हाड. In your view, whatever is contaminated and needs to be cleansed, bring to His feet. He will take care. Trust in Him. He will take care for sure. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings the fire, ignites a candle and makes His home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See how your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Carry your candle unto the darkness, seek out the lonely, confused and worn. Hold out your candle for all to set it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light the world. Take your candle, go light your world.
जें कितें बसठवलां, जें कितें मेळ्ळें जालां तें समजूंक, तें ओळखूंक उजवाडाची गरज. We need to light a candle so that we know and we see and we realize that this is dirty, that this is contaminated. हो उजवाड पडून जें कितें मेळ्ळें दिसता तें निवळ करूंक आमच्यान जाता. सोम्याचे येसू, आयज हे सांजे आमी तुज्या पांयाशी आसांव तेन्ना तुजो उजवाड आमचेर घाल. घोडी म्हजें जिवीत बसठवलां, घोडी हांवूच बसठवल्लो आसा. Shed your light on me. घोडी हांव ह्या संवसारांत जियेता आसतना ज्या भांडावळींनी हांव मिसोड जाता, दिसाच्या दिसा बसठवत आसात, जावं आमचो समाज ज्या समाजान हांव जियेता, ह्या समाजाच्यो वेगवेगळ्यो भांडावळी ज्यो म्हज्या बरेपणा पासत बांदून हाडलेल्यो आसात, जावं म्हजे चुकीक लागून वो जावं कांय मनशाचे चुकीक लागून दिसाच्या दिसाक बसठवत वेता. ह्या समाजान जियेता आसतना दुनिया नीत, शांती, भावपण सांबाळूंक तुवें बांदून हाडलेली भांडावळी आसात. The institutions that have been formed to maintain peace, justice, खेरीत भाशेन दुनिया आयज हे सांजे आमचे न्यायालय, आमचे कोर्ट्स, आमची ज्युडिशरी आमी तुज्या पांयाशी हाडटा दुनिया. It is not we who are supposed to judge, and yet you have chosen from amongst us to judge, to listen, to investigate, to argue, so that we come to justice. आमकां नीत मेळचे पासत दुनिया खेरीत भाशेन आमचे पासत वेगवेगळे एक कोर्ट, न्यायालय थंय घडून हाडल्यात. जेन्ना ही तुजी पोरजां दुनिया कश्टवता, भोव करून खोटे आनी वांकडे निर्णय जे आमीच विचून काडले आनी घेतल्यात, भोव करून आमचे लेजिस्लेचर जांकां आमी आमचे कायदे करूंक नेमलेले आसात, आपणाच्या फायद्याक वो हेरांच्या फायद्याक वो दबावान येवन वो दुडवांचे आशेक आयज कायदेच बदलून उडयल्ले आसात. पोरजां नीत मागता, ही प्रितूम नीत मागता. द अर्थ इज क्रायिंग. ह्या संवसारांतलो गरीब मनीस नीत मागता. द पुअर इज क्रायिंग. To listen to the cry of the earth, to listen to the cry of the poor. Lord, you have sent us. आमकां जण एकल्याक तुवें पृथ्वेचें रडणें आनी गरिबांचें रडणें आयकूंक धाडल्यात, पाठयल्यात. आनी खेरीत भाशेन हें न्यायालय,
Nit Dyupi Nyayalay, the courts of justice. As we adore you, Lord, and we worship you, we bring to your feet these very institutions. We are a family whose hearts are blazing, so let's raise our candles, light up the sky, pray to your Father. In the name of Jesus, make us a beacon in darkest time. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceived and poor. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. In today's world, injustice and corruption are two major evils among many. And yes, many a times these evil deeds are carried out by persons in power. By abusing this power to oppress and trouble others in order to satisfy their greed. They say no one's watching. I will do whatever I want. I will satisfy my hunger for money. And even when they are questioned by the citizens of the country, instead of correcting themselves, they continue in their evil ways. Who is watching, they say. I have the power. I can do as I please. But remember, God is watching. God knows everything about you. As it is said in the book of Proverbs, chapter 15, verse 3, the eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. Let us also take the example of the parable of the rich man and Lazarus. The rich man does nothing when he is alive to help Lazarus, a poor beggar. And when they die, the rich man goes to hell, while Lazarus goes to heaven.
this parable sends the message that worldly and earthly possessions are of no benefit in the afterlife. Dear Father, you created us in your own image and likeness. But sin has changed the minds of men, and throughout the world there is so much injustice and corruption taking place today. We pray, Lord, that you will right all the wrongs that are taking place in our world and help those that are being treated unjustly. We pray that you would give justice and peace to all those that have been unfairly treated by their fellow men. We also pray that those who are guilty of injustice, that they may change their evil ways and lead good lives. We ask this in the precious name of the Lord Jesus. Amen. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो. तेन्ना देवान मनीस रूपान क्रिस्ता नावान जन्म घेतलो. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो. Carry your candle. Run to the darkness. बोमोगालचीच फाटल्या 2-3 वर्सांनी जायतो लोक एकठांय येवन जायते इल्लीगल वो जें सारकें ना ताचेर प्रोटेस्ट करूंक लागलो. हजारांनी लोक चांदोर रेल्वे ट्रॅकार हजारांनी तरणाटे रस्त्याचेर गोंयचे साबार एक्टिविस्ट एकठांय येवन आमचे सृश्टीचें निसंतन जातालें तें आडावंक जायत्या लोकांची बाटां घरां वयतालीं ती आडावंक आमच्या सोशी जायते तरणाट्याची फुडार पिड्यार जातालो तो सांबाळूंक सगळोच लोक रस्त्यार आयलो. पूण कांय जाणांक पयशा मुखार कांयच दिसती पडना. पयशा मुखार ते कुड्डे,
पयशा मुखार ते बेरे, पयशा मुखार ते मोने, पयशा मुखार तांकां नीज गोंयकार रोडटा तो दिसती पडना. पयशा मुखार तांकां नीज गोंयकाराचो आवाज आयकूंक येना. पयशा मुखार तांकां आमकां संदेश दिवपाक वो बरें उलोवपाक तांची जीब सुटना. जायतो रिसर्च करून, जायतो वावर करून, जायते मेमोरेंडम सबमीट करून, जायते सोत वयर काडून तांच्या दोळ्या मुखार दिवन तरी आयज तेंच घडटा. गोंयचो लोक निती पासत झुजता, गोंयचो लोक शांती पासत झुजता, गोंयचो लोक आमचें दायज सांबाळूंक झुजता. गोंयची तरणाटी आपलो फुडार बरो जावंक झुजतात. पूण जेंकां अधिकार आसा आनी पदवी आसा तांकां दिसती पडना, आयकोंक येना आनी तांची जीब सुटना. इतले कश्ट करून लेगीत जेन्ना आमकां दिसलें जे कोण पदवेचेर आसात ताणें आमची मागणी आयकली म्हूण थोडो तेंप आमी शांत जातच परत तेंच सुरू. बो मोगालो जेजू, ह्या वक्तार तुज्या पवित्र आत्म्याची देण्याची गरज आमकां. बो करून तांकां जांकां अधिकार आसा, जांकां पदवी आसा, बरें आनी वायटा मदें अंतर तांकां दाखय. हें माणकुलें गोंय सोबीत सुंदर फुडले पिळगेक सांबाळूंक तांची मनां उजवाडय. संवसारांत कोणूच सदांकाल रावंक आयना. तुजे आपोवणे जण एकल्याक केन्ना येतले तें आमकां खबर ना. मोगान खुशालकायेन एकामेकाक सांगाता बरे दीस सारून, एकामेकाक समजून, एकामेकाचे हुस्के समजूंक आमकां सगल्यांक तुजी जाणवाय आनी तुजे कृपेन भर. सोंसले त्रास भोगले हाल, तरूय आसलो देव सदांकाळ. सोंसले त्रास भोगले हाल, तरूय आसलो देव सदांकाळ. हावेसाची पंटी पेटोवन पावली तरण्या काळजावा, संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मागलो
तेन्ना देवान मनीस रुपान क्रिस्ता नावान जल्म घेतलो संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मावलो. सगळ्या वायटांतली सगळ्या विघ्नांतली सगळी भश्टावणेंतली सगळ्या घुसपा गोंदळांतली आमकां सोडयता तें तुजें उतर दुनिया. मनशाच्या उतरान कांयच जायना. मनशाचें उतर फटयता. मनशाचें उतर आपलो आदाव सोदता. पण तुजें उतर दुनिया दोनूय वाटेन पाजलेल्या तोरसादी सारकें. खोल तें रिगता आनी आमच्या मनाचेर आनी आमच्या काळजांचेर उजवाड घालता. हें तुजें उतर आमकां दी. तुजें उतर आयकूंक आमकां फावो कर. नितीचीं उतरां आमच्या कानार सादय. तुज्या उतरान आमकां घोट कर. Take these things hence! Make not my father's house an house of merchandise! म्हज्या बापाच्या घरा खातीर म्हजें काळीज लासता. भ्रश्टाचारा खातीर आनी भ्रश्टाचार ह्या संवसारांत उदीक पसारूंक पयलो हांव तेंको दितां. भ्रश्टाचार घडटातूय भ्रश्टाचार जातातूय म्हजो तेंको नासलो जाल्यार भ्रश्टाचाराचो एकूय पावल
एकूय मनीस आपली तकली उबारून भोंवचो नासलो. आमचे कुचेरींत, आमच्या वावर धंद्यान, आमच्या दिसपोट्या कामांत, आमच्या दिसपोट्या हेर सगळ्या वावरांत भ्रश्टाचार आमी खंय ना खंय करूंक आमचोच हात बोट आसा. आमी तुवें तेंको दिला. जायत घोडे म्हजीं कामां वेगळीं जावं. जायत घोडेक लॉन्च दिल्या उपरांत हांव जाणा म्हजी फायल मुखार धांवतली. जायत घोडे नोकऱ्यो जायत्यो आसात. सरकारान ताची हाजिरी काडल्या, ताची नोकऱ्यो आसात म्हूण जाहीर केलां. असले परिस्थितीन म्हाका नोकरी मेळूंक हांव आमदाराचे पांय धुतां, पांय पडटा, ताचे सवे मागता, ताचो गुलाम जाता. तो सांगता तितलें हांव करतां, कित्याक म्हाका नोकरी जाय. न्हूच म्हाका, पूण म्हज्या भुरग्याक तो नोकरी दिता म्हूण भासावणी दिता तेन्ना कितेंय हांव करूंक तयार आसा. भ्रश्टाचाराचें पयलें पावल. आज नोकऱ्यो आसात म्हूण सरकार जाहीर करता, पूण आमदार फकत आपल्या लोकांक दिवंक फुडें सरतात. The jobs are there on paper. इश्तिहार सगळ्या पत्रांनी आता. नोकऱ्यो उमक्यो उमक्यो आसात, पूण जेन्ना आमी तातूंत आमचें मोल लायता, आमी जेन्ना हे नोकरे खातीर प्रयत्न करता, निराशी आमची तरणाटी जातात. कित्याक तांकां गमून येता ह्यो नोकऱ्यो फकत फॉर द सेक ऑफ पब्लिकेशन. त्यो पयल्योच आदी फुडेंच आमदारांनी आपआपल्या मनशांक वांटून दवरलेले आसात. भ्रश्टाचाराचें पयलें पावल. आतां ही नोकरी मेळूंक दर एका विभागांत त्यो वांटतात. जो उमेदवार आसा ताणें 10 लाख दिल्या बगर ही नोकरी ताका मेळची ना अशें आमदार आदी फुडेंच आपल्या चमचा आसात तांकां कळयता. जो म्हाका अदीक पयसो दिता, लाखांनी दुडू दिता, ताका ही नोकरी वेता. जावं तो बोटो, जावं तो शिकोनासलेलो, जावं तो कोणूय मनीस, ताका कांय येना. ताणें पयशे दिले, नोकरी ताची जाली. आनी हें घडत आसा. फाटल्या सुमारांनी हें घडलां. तांचे PA आसात, सेक्रेटरी आसात, ते म्हणटात 10 लाख फारीक कर, मिनिस्टर तुका जॉब दितलो. आमदार आसा तो म्हणटा म्हजे लागीं ना, आतां मिनिस्टरा लागीं आसा, तुवें ताका पयशे दिवंक जाय. भ्रश्टाचार. भ्रश्टाचार आमच्या न्यायसभेन आमच्यो केसी आमी झुजूंक वेता. व्हडले व्हडले आदवोगाद आमी काडटा, केस आमची मांडून आमी हाडटा. जायते प्रयत्न आमी करता. बऱ्यो बऱ्यो ताका झुजूंक आमी गोवायकी काडटा. जायते RTI एप्लिकेशन घालून ह्या केसीचेर आमच्यो मांडण्यो आमी कशे तरेन आमच्या विरोधी पक्षाक आमी फसयतले हें आमी चिंता. शेवटाक कितें जाता? जज आनी एडवोकेट आसा तांचे मदें सेटींग जाता. केस इज एडजर्न्ड. एका फाटल्यान एक तारीख मेवता आनी मागीर जज म्हणटा तुमी कॉम्प्रोमायज करात. भ्रश्टाचार दुसरे सुवातेर. भ्रश्टाचार आमच्या वावर धंद्यात.
आमचें घर आमी बांदूंक वेता आमकां सनाद घराचो जावो कलेक्टर जावं डेप्युटी जावं मामलादार हे आपले तोंड उगडिनात पूण फायल मुखार दुखोलना कित्याक दुखोलना ते आमकां गोमोंक जाय म्हूण ते म्हणटात आमी लाचार जाता थोडीं आसात तीं भावार्थान कशेंच आपलें लॉच दिवंक वो तांकां पयशे दिवंक फुडें सरोनात पूण तोरी कामां बेगीन जावंक जाय तांचे फाटल्यान कोण नासतलो अशें समजून तांकां लॉन्च दितात फायल गेली मुखार थंय दुसरो मनीस आसा तो म्हणटा आपल्याकूय पयशे दी मुखार गेल्या उपरांत तिसरो मनीस आसा तो म्हणटा जेवणाक व्हर तुजी फायल पास जातली उमके एनवलप जाय भ्रश्टाचाराचो कोचेरींत वावर धंद्यान तिसरी सुवात भ्रश्टाचार आमच्या उत्मीक आमच्या धर्मीक संस्थांनी आमचे पेपर तर आमकां मेळनात आमी क्लार्का लागीं बऱ्यो बऱ्यो मांडण्यो काडटात पादवीगार पातकूर हांकां कितें मेळटलें कशे तरेन आमचे पेपर बेगीन करतले जरी तर आमकां कसली सर्टिफिकेट जायो क्लार्का लागीं पयले विचार करतात लॉन्च दिवप चवथी सुवात आमी मेळूंक वेता तेन्ना कोणाकूय जावं तो मिनिस्टर जावं MLA आमी आमचे सुवातेर आमकांच भाव भयणो उणेपण भोगोन आसतना पर्यंत आमी ताका कितें घेवन वेता ओरां मारूंक जावं तें खावपाची वस्त जावं ती सोऱ्याची वस्त जावं ती हेर वस्त आमी समजता आमी व्हड वावर केलो भ्रश्टाचाराची 5वी सुवात जेजू आज देव मंदिरांत म्हणटा म्हजें बापायचें घर तुमी अपवित्र केलां तुमी धंदे थंय चलयल्यात वेपार धंदो तुमी करतात म्हजें बापायचें घर पवित्रपण सांबाळूंक आमकां देव रोसता पूण आमी आमची जीण भ्रश्टाचारान सगळींच समर्पिता आमची कामां बेगीन जावंक कोणूय तर आमकां सोत सांगता आमी त्या मनशाक केणटा ताका बारायता ताका पयस दवरता कोणूय तर आमकां बरें सांगता आमच्या बऱ्याक उलयता आमी म्हणटा तो चड स्ट्रिक्ट हो मनीस बरो न्हय आमकां आडगां कोत्ता तोच मनीस आमकां बरें दिसतात आमकां दिसता ह्या मनशाची आमी सांगात करूंक गरज आनी अशें जायत आसा तुज्या बापायच्या घरा खातीर तुजें काळीज लासतालें सोम्या भ्रश्टाचाराचे झुजूक दिसपोटी आमकां वावरूंक करपा दी आमच्या जिवितांत आमचे कोचेरींत आमच्या वावर धंद्यान आमी विचून काडलेल्या आमच्या आमदारां सोवे आमच्या मंत्र्या सोवे आमच्या वावरांत आमी करता त्या आमच्या कामांनी सगळे तरेन जे भ्रश्टाचार मिसळ जावन आमचें जिवीत कोडू करता थंय झुजूंक आमकां करपा दी सोम्या आमचो ताळो उबारूंक ना तुय ना आमी केन्नाच लॉच दिवचें ना और निर्णय आमी करूंक आमकां तूं शिकय आज तुजे कृपेन आमकां बोर खरीच आमची संस्था आसात आमच्यो न्याय दिवपी संस्था आमकां नोकऱ्यो दिवच्यो संस्था आमकां उत्मीक वावरांत बरेपण हाडपाच्यो संस्था हे सगळ्या संस्थांनी आमी हे भ्रश्टाचार नपयत करूंक आमकां तूं शिकय सोम्या कृपेन आमकां बोर आमचें जिवीत तुजें पवित्र मंदीर करूंक आमकां तुज्या बोडान बोर कलेचो तूं व्हड
पुजारी नवलाचीच केली धर्तरी कलेचो तूं व्हड पुजारी नवलाचीच केली धर्तरी शांततायेचे बिरुजोन माये मोगाचो व्हड झुजारी संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मारलो तेन्ना देवान मनीस रूपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मारलो जेजू मोगाळा तुझें मन तुझें काळीज आमी समजूंक पावल्या आमचो देव नितीवंत देव आमचें जिवीत जें चुकीचें जाल्लें आसा वा आमचें जिवीत जें आमी बेस्तेंच सोडलेलें आसा आनी संवसाराच्या राटींनी आमी उडोवन वचत आसा हें तुका मानव ना तें समजूंक आमकां तुवें फावो केला जेजू मानून घेता आमी आमची चूक जाल्या मानून घेता दुनिया आमकां तुजी गरज आसा आनी तूं नीत करताय तेन्ना तुजे निती मुखार तूं तोंड पळयनाय तूं नीत करताय तेन्ना कोणाच्यान आपूण व्हड म्हणूंक जायना तुजी काकलूत दुनिया तुजे निती मुखार वेता ह्या पासत आमी मागणें करूंक सोदता जेजू तुजे लागीं आमी ही कळकळ्यांतली विनंती करता आमकां नीत फावो कर आमकां नीत फावो करपी आमचें न्यायालय आमचे कोर्ट्स तातूंत तूं राव तुजो आशिर्वाद थंयसर घाल थंयसरलें सगलें मेळें जें आसा तें काडून उडय दुनिया तूं थंयसर भितर सर जेजू आमी खरीत भाशेन मागता ह्या दिसांनी आमच्या सुप्रीम कोर्टान जायत्यो केसी चालू आसात आमच्यो गोंयच्यो केसी सुप्रीम कोर्टान जायत्यो आसात जायत्यो जातून आमी निर्णयाक रावता खरीत भाशेन दुनिया आमी तुज्या पांयाशी ह्या वेळार हाडूंक सोदता ह्यो 2 केसी आमच्यो गोंयचे पासत एक आमच्यो हेरिटेज सायट सांबाळूंक आमच्या साहेबाच्या गोंया ओल्ड गोवा जे आमचे राखून दवरलेल्यो जमनी आसात तातूंत भितर राजकी फावोर वापरून दुनिया केस बदलपाचो प्रयत्न चालू आसा ही केस आमी तुजे मुखार हाडटा आमचे सुप्रीम कोर्टान आसलेले आमचे जज
जे जुईज आसा तांकां सगल्यांक तुज्या हातान घालता हांव दुनिया. तांचे वरवीं तुवें आमकां जायते बरे निर्णय दिल्यात दुनिया. आतांय तूं दितलोय म्हूण आमी आमचो भरवसो घट्ट दवरता. तुवें आमकां दिल्ले हे उच्च न्यायालय आमकां आमच्या ह्या देशांत खरेंच नीत दितले म्हूण आमकां भरवसो आसा दुनिया. पूण तूं जरी तर थंयसर ना जाल्यार ती अनीत जातली. ह्या पासत तूं आमच्या सुप्रीम कोर्टान राव. आमचें दायज सांबाळूंक दुनिया तूं तांचेर आशिर्वाद घाल. तूं तांची मनां शांत कर. कसलेच दबावान हें ना जावंक दुनिया. तूं तांकां आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं खतखत्यान मागता. ही पोरजां तुजे लागीं मागता दुनिया. आमचे पृथ्वीचें रडणें आयक. आमचे धरती माताचें रडणें आयक दुनिया. तुजे मुखार आमी गरीब जाल्या. आमच्या गरिबांचें रडणें आयक दुनिया. आमकां नीत फावो कर. दुसरी केस दुनिया. आमी जायतीं जाणां रस्त्यार येवन आमची तरणाटीं आमची भुरगीं आमचे सायंटिस्ट आमचे शेतकार आमचे नुस्तेकार आमचे रेंदेर शेक ओनर्स ट्युरिझम रिलेटेड पीपल सादो लोक सगल्यांनी मागलें आमचें गोंय कोळशाचो हब करी नाका. डू नॉट मेक अ गोवा अ कोल हब. 3 linear projects, doubling of Southwestern Railway, 4-laning of the National Highway through the Mollem forests, Tanmar transmission line through Mollem forest. हाची आमकां गरज ना. असली उदरगत आमकां नाका. कित्याक तातूंतल्यान आमचें निसंटन चड जातलें. फायदो सगल्यांक न्हय पूण थोड्यांकूच जातलो. आनी ह्या थोड्यांच्या फायद्याक लागून आमचें आख्खें दायज काबार जातलें. कित्याक हे प्रकल्प बांदूंक हाडूंक सोदतात थंयसर ते खरेपणी सारकें करूंक जावचें ना. निसंटन चड जातलें हें उच्च न्यायालयाच्या समितीनूय मानून घेतलां. पूण दुनिया आमच्या सुप्रीम कोर्टान आजून पासून केस मुखार वचना. थंयसर ती मुखार गेली जाल्यार सृश्टीच्या फावरान ही केस जातली. गरिबांच्या फावरान ही केस जातली. गोंयकारांच्या फावरान ही केस जातली. आमच्या रानावनाच्या फावरान ही केस जातली. आमची वायल्ड लायफ आसा ताच्या फावरान ही केस जातली. हें जाणा जावन दुनिया वेळान वेळ काडीत आसात. आमची काकूत कर दुनिया. तांची मनां उजवाडाय. ह्यो केसी वयर हाड आनी आमच्या उंच न्यायालयान ताची सुनावणी जावंक फावो कर दुनिया. जायते आमचे एक्टिविस्ट जायते आदवोगाद वावर करतात. ह्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल दुनिया. तुजी काकलूची नदर आमचेर घाल. आमचे न्यायालय बसटोवंक दिवं नाका. The temples of justice,
Let them not be contaminated by corruption. Let them not be contaminated by fear, by pressure, by selfishness. आनीकूय जायत्यो केसी दुनिया आमच्या ह्या न्यायालयांनी आसात त्यो सगल्यो तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. मागता तुजे लागीं खतखत्यान बसटोंक दिवं नाका दुनिया. आमची काकूट कर, आमच्या आदाराक तूं पाव. Change my heart, oh Lord. Make it ever true. Change my heart, oh Lord. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh Lord. Make it ever true. Change my heart, oh Lord. May I be like you. आनीकूय जायती आमची मागणी देवा मुखार दवरची आसतली. इल्लोसो वेळ ओगी रावया, जेजूचेर आमची नदर दवरुया. तो सगळी आमची मागणी आयकता. आमी उचारता ती आनी आमी उचारिना ती. ओगीच रावन जेजूचेर नदर दवरून सगळी आमची मागणी ताचे मुखार उक्ती करुया. आमची सगळी मागणी तो आयकता. होच विश्वास भावार्थ धरून ताचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. त्याच विश्वासान, त्याच भावार्थान सर्गीच्या बापाक उलो मारून आमचें जिवीत ताच्या पांयाशी हाडुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. All I need is you, Jesus. All I need is you. You are the source of all I need. All I need is you. All I need is you, Jesus. All I need is you. You are the source of all I need. All I need is you. My only hope is you. Yes, my only hope is you. You are the source of all I need. My only hope is you. All I need is you, Jesus. All is you. You are the source of all I need. All is you, Jesus. All I need is you. Argantuka somia, Argantuka dunia, Argantuka, Argantuka atayani sasna. Tuwen makarocloj tudzo mokocia, Tuwen makaposloj tuci sakrikocia, Tuwen makavicloj sasna suka paucia, Turi makafavonuj, sumia makafavonuj, Turi makafavonuj, sumia makafavonuj. Argantuka somia, Argantuka dunia, Argantuka, Argantuka atayani sasna.